नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आजच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमळी पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर जाले 70.81% मतदान. उत्तर गोंयांत 72.66 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 68.93% जाले मतदान. लाटंबारसे मतदारसंघात जाले सगळ्यांत चड मतदान. कळंगूट पुलीस स्टेशना लागसार जाल्या स्वय अपघातात 2 जाण गंभीर जखमी. दोगांकूय उपचारा खातीर जीएमसीत केल्यात दाखल. दुसरे वटेन खारेबांद वाठारांत कारीचो धपको बसून गाडयांचें लुकसाण. युतीचो निर्णय घेवपाक कळाव जाल्ल्यान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक बसलो फटको. युती पयलींच जाल्ली जाल्यार आमीच जावपाचे भोवमतान जैतिवंत. अलायन्साचेर विजयान दिले रजाव. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक बॅलट पेपराचेर नोटा पर्याय नाशिल्ल्यान सांखळे सुर्लाचे लोक जाले नाराज. पंचायत वा जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक धरची न्हय गृहीत, सांगता सुर्लाचो समाजसेवक प्रमोद नार्वेकर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर मंत्री आनी आमदारांनी बजायलो मतदानाचो हक्क. दोनूय जिल्लो पंचायतींचेर भाजपूच जिखतलो, मुख्यमंत्र्यान केलो दावो. बर्च क्लबाच्या मालमत्तेचे धनी सुरेंद्र खोसला इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करपाची प्रक्रिया सुरू. खोसला खंय आसा ते सोदून काडपा खातीर पुलिसांनी उबारल्यात पावलां. आतां पळयात खबरो विस्तारान. विधानसभा लोकसभा वेंचणुकेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणाचेर नोटा हो पर्याय आसता. मात बॅलट पेपराचेर नोटा पर्याय नाशिल्ल्यान सांखळे सुर्लाच्या मतदारांनी नाराजी उक्तायली. रिंगणात आशिल्लो उमेदवार पसंत नाशिल्ल्यान नोटाचेर मतदान करपाचो पर्याय सगळ्या वेंचणुकेत आसपाक जाय. पंचायत वा जिल्लो पंचायत वेंचणूक गृहीत धरची न्हय अशें मत सुर्लाचो समाजसेवक प्रमोद नार्वेकारान उक्तायलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजप, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आनी अपक्ष मेळून 226 मतदार रिंगणात आसात. मात कांय मतदारसंघातल्या वेंचणुकेंतल्या बॅलट पेपराचेर फकत भाजप, काँग्रेस आनी आपाची चिन्हां आसात. बॅलट पेपराचेर नोटा हो पर्याय नाशिल्ल्यान सांखळेच्या सुर्ला वाठारांतल्या मतदारांनी नाराजी उक्तायल्या. रिंगणात आशिल्लो उमेदवार पसंत नाशिल्ल्यान नोटाचेर मतदान करपाचो पर्याय सगळ्या वेंचणुकेत आसपाक जाय. पंचायत वा जिल्लो पंचायत वेंचणूक गृहीत धरची न्हय. विधानसभा लोकसभा वेंचणुकेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणाचेर नोटा हो पर्याय आसता. मात ह्या वेंचणुकेक नोटा पर्याय नाशिल्ल्यान लोक बेजार जाले. आमी आमचो रायट जो आसा तो हांगासर दिवपाक गेल्ले, पण म्हाका एक खंतशी दिसली की खूब अशे आसा भुरगे तांकां आमी हाडटा, पण ते म्हणटा आमच्या मायंडान ना, कोणा दोगूय आपल्याक जे वोटर आसा ते ना, पण आपल्याक नन ऑफ मारपाचें आसलें, पण आपल्याक थंय ऑप्शनूच नाही दिसूंक ना. नन ऑफ बाबा आपूण मारतलो जाल्यार थंय ऑप्शन ना. वोटींग जेन्ना आमी बॅलट पेपराचेर करता तेन्ना हें नासता, आनी जेन्ना आमी इलेक्ट्रॉनीक करता तेन्ना ते ऑप्शन आसता. अशें कित्याक हें म्हाका अजून कळूंक ना. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की बारीक इलेक्शन ग्रँटेड धरचें न्हू. अशें जाता की हे इलेक्शन ग्रँटेड धरलेल्या भशेन, म्हणजे आनी तेंची जी इलेक्शनां मोठी व्हडली इलेक्शनां आहा तेन्ना सगळें सिस्टमॅटीक आसा, तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. त्या खातीर म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की समज एक न्यू वोटर आसा ताका आपलो हक्क दिवपाक जाय, पण ताका नन ऑफ दोगूय आवडूंक ना जाल्यार तेजो तो हक्क दिवपाक जाय असो ताका दिसता. तेन्नाच पळयतले कोण तरी बाबा नन ऑफ हांगा चड कित्याक जाली, तेन्ना तेचेर विचार जातलो न्ही, बाबा नन ऑफ कित्याक जाली काय म्हणून. म्हणजे हो विचार कोण करतलो. आयज आमी सगळे आमचे सगळे म्हणजे आयज आमी पळयता की सगळ्यो गजाली बरे भशेन जाता, जाल्यार हो एक ऑप्शन आमकां जाय अशें म्हाका दिसता. हो जो विशय आसा हो इलेक्शन कमिशनर आसा तेंचे कडेन हो पावपाक जाय, आनी म्हाका तेंकाय सांगून दिसता सगळ्यो गजाली तुमी सिस्टमॅटीक आतां गर्दी करूं नाका, हें सगळें तुमी सिस्टीम, पण हो रायट कित्याक ना. नन ऑफ हो ऑप्शन थंय कित्याक ना. हो नन ऑफ ऑप्शन जाय जेन्ना तुमकां कशें कळटलें. समज एक वोटर आसा आनी ताका हे दोनूय वोटर समज आवडूंक ना जाल्यार तो नन ऑफ मारतलो, तेन्ना तुमकां कळटलें की हांगासर अशे वोटर आसा तांकां हे दोनूय पार्टी कॅन्डिडेट आसा ते आवडूंक ना. त्या खातीर हांव आपले इलेक्शन कमिशनराक सांगूंक सोदता की हे ऑप्शन तुमी दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन युती करपाचो निर्णय घेवपाक बरोच कळाव केलो. आमी जर लोकांक कन्फ्यूज करूंक नाशिल्ले जाल्यार हे वेंचणुकेक जैत आमकांच मेळटा आशिल्ली. 2 सिटांचेर फ्रेंडली फायट दवरिल्ली, ताचो कांयच उपेग जावंक ना. तरी लेगीत युती करपाचो निर्णय पयलीं घेतिल्लो जाल्यार आपल्याक चडांत चड मजत करपाक मेळटा आशिल्ली अशें विजय सरदेसाय हांचें म्हणणें. हे वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड पक्षाक 5 सुवातेर जैत मेळटली हाची खात्री आसा अशेंय विजय सरदेसाय ह्या वेळार उलयतालो. बीजेपीचें जें एक तांकां जो एक म्हणल्यार माथ्याक मारिल्ले भशेन जें जाता
मध मारिल्ले भशेन जाता. जंय तांच्या केडरान म्हणलें की आमी फातर पसून दवरलो जाल्यार तो निवडून येतलो म्हणून. हाजे विरोधान थोडे कडेन लोकांनी मत मारलां अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें लोकांक प्रोवोक केल्लें की तुमी फातर म्हणून, तुमकां आनी तुमच्या नशिबान बरें कांय ना कित्याक तुमी फातर. आनी बीजेपी चिंतता की फातर पसून आमी दवरल्यार तो निवडून येतलो. ते म्हाका दिसता थोडो असर तो लोकांचेर पडला आसतलो, इफेक्ट थोडो लोकांचेर जाला आसतलो अशें म्हाका दिसता. हे अलायन्स म्हणटा तें लेट जालें. हे अलायन्सान 2 फ्रेंडली फायट म्हणून जाल्यो. ह्यो फ्रेंडली फायटा घडचूच नाशिल्ले पूण त्यो जाल्यो. आतां अलायन्स मातशें बेगीन जाल्लें जाल्यार हांवूय बी तांकां आमचे शेजाऱ्यां आनी हेल्प करूंक शकता. केलें तांकां हेल्प, पूण कितले ताजे म्हळ्यार 100% इफेक्ट जातलो म्हणून म्हाजें आज सांगूंक जायना. इट वॉज टू लेट इन द डे. मातशें जर बेगीन केल्लें जाल्यार तें बरें जावंक शकता. आनी सेकंडली जे अलायन्स तांणी केलें तांचे पक्षाच्या वयल्यान ते सकयल मेरेन पावलेंच ना. म्हळ्यार वी हॅड टू फायट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स ओवर काँग्रेस पीपल, which was unfortunate. That is what it is. We have fought it out. We have put everything in the fight. आमी साऊथ गोवान 3 मतदारसंघ फायट केले, 4 मतदारसंघ फायट केले. 4रांतले 3 सीट आमी जिखतले अशें म्हज्यान म्हणूं येता. 4रांतले 3 सीट. नॉर्थ गोवान 5रांतले आमी 2 या 3 सीट जिखतले अशें सिच्युएशन. शेनवारा जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जाली. ते निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक धरून मंत्री तशेंच आमदारांनी मतदान केलें. दोनूय जिल्लो पंचायतीचेर भाजपच जिखतलो असो दावो ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. पुराय गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक नेटान सुरवात जाल्या. लोक तशेंच राजकीय फुडारी मतदान करतना दिश्टी पडटात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत ताची घरकान्न तशेंच चली पार्थवीन मतदानाचो हक्क बजायलो. हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हळ्यार उत्तर गोंयांतल्यान लोबो घोव बायलेन आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. जाल्यार दिवचल तशेंच मयेचो आमदार प्रेमेन शेट आनी चंद्रकांत शेटयेन मतदान केलें. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान मतदान केलें. पंचायत मंत्री मोविन गुदिनोन मतदानाचो हक्क बजायलो. खासदार विर्यातो फर्नांडिसानूय आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. तशेंच बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगसानूय मतदानाचो हक्क बजायलो. गोंयभरांतल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आज सुरू आसा आनी निवडणुकीच्या निमित्तान पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी सकाळ पासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरवात केला. हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक, जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें. जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आनी त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें. आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य तो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें. आनी अशें म्हणटा खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीत आमचे उमेदवार सगळे जाण हे मोठ्या प्रमाणात सगळे मतदार वोटिंग करतले हाची म्हाका खात्री आसा. मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आनी आमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकाक निवडूनय येतले. As you know, every election is, I call it a festival of democracy, where people express themselves to the ballot. As you know, in Goa, Zilla elections were not taken very seriously, I think, before this. But this particular election, it has generated so much of interest, and rightly so, because Zilla bodies have started to function and function very well in Goa. So that is also an institution which delivers, which does work for the people. So in that direction, I think we have seen very brisk voting as well, large turnout, and people should express themselves clearly as to whether they really recognize development, see who is in a better position to deliver. आमी लोकांक भायर काडपाची सगळी प्रक्रिया लायल्या. आतां लोकांचेर आहा ते भायर सरपाक आनी मतदान करपाक. म्हाका दिसता पर्रान 70% वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचे सगळे भुरगे एक्टिवली लोकांक भायर काडून मतदानाक हाडटले. ते लोकांचे मतदानाचे
तेंचेर आहा ते वोट कोणाक घालपाचे. पूण आमी भायर काडपाची कामां आमी प्रक्रिया लायिल्ली आहा. म्हणजे युथाक चेडे तशीच चेडू आमकां तशी बायलां आमी फुडें काडलेली आहा. तुमी हाडा म्हणून मतदान करून घेया. Since it is a polling day, I cannot say anything in favor or against any party, though I belong to the Congress party. But मुद्दे म्हळ्यार जे आसा ते कंप्लीट लॉ अँड ऑर्डर फेलियर जाता आसा गोंयांत. लोकांक जॉब ना. जे हारपोरा हालींच घडला बिकॉज ऑफ मिसमॅनेजमेंट, करप्शन, बायपासिंग ऑफ लॉज, लायसन्सीस बायपास करून कशे भायले बिझनेसमॅन येतात गोंयांत, कशे इलिगली ते बिझनेस करतात, आमचे कल्चर, आमची संस्कृती आसा ताजेर कितें असर पडटा. सो हे सगळे मुद्दे आसा. आमची बायल मनशां आसा, उस्तरी आसा, आयज ती सेफ ना गोंयांत. अशी वेताना कोणूय येता टुरिस्ट आनी म्हणटा आपका प्रायस क्या. हे बरें न्ही. हे सगळे मुद्दे तकले धरून म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की हय आमी एक बदल हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. युकेचो नागरीक सुरिंदर कुमार खोसला हाचे आड गोंय पुलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. बर्च बाय रोमियोलेन क्लब बांदला त्या जाग्याचो धनी खोसला आशिल्ल्याचें कळटा. तो खंय आसा हें सोदून काडपा खातीर आनी चवकशे खातीर ताची हजेरी निश्चित करपा खातीर पुलिसांनी हें पावल उबारलां. आसामात रेल्वेचो धपको बसून वाटतं 7 हत्यांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ह्या अपघातात एक हत्ती गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मिझोराम सावन नवी दिल्ली वचपी रेल्वेक शुक्रारा मध्यान राती आसामात हो अपघात जालो. आसामातल्या होजाय जिल्ह्यात ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. रेल्वेचो धपको बसून आसामात 7 हत्यांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. ही रेल्वे मिझोराम सावन नवी दिल्ली वताली तेन्ना आसामातल्या हौजाई जिल्ह्यात ही घडणूक घडली. खंय हत्तीच्या कळपाक धपको दिल्या उपरांत रेल्वेचे इंजिन आनी 5 डबे रेल्वे ट्रॅकावेल्यान घसरिल्ल्याचें कळटा. शेनवारा मध्यान राती हत्तीचो कळप रेल्वे मार्ग हुबताना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या भिरांकूळ अपघातात 7 हत्यांक मरण आयलें जाल्यार एक हत्ती गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या अपघातात रेल्वे प्रवाशांक कसलीच दुखापत जावंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकच रेल्वे अधिकारी मजती खातीर घडणूक सुवातेर धांवले. रेल्वे ट्रॅकावेल्यान भायर पडिल्ल्या डब्यांतल्या प्रवाशांक हेर डब्यांनी बसपाक सुवात दिली. मजगतीं अपघाता उपरांत कांय वेळ रेल्वे सेवा बंद आशिल्ली. खंय ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 18 वर्सां पुराय जाल्ल्या तरणाट्यांनी अंदूच्या वर्सा पयले फावट जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेक मतदान केलें. गोंय सशक्त आनी स्वयंपूर्ण करपाक सगळ्यांनी मतदान करप भोव गरजेचें आसा अशें आवाहन तरणाट्यांनी केलां. आयकात तरणाट्यांची प्रतिक्रिया. ह्या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या फावट म्हाका आतां मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तातूंत म्हाका खूब प्रावड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. तूं हेज्या तुज्या वयान येयल्ल्या सगळे जे फर्स्ट टायम वोटींग करता तांकां तूं कितें एक मॅसेज दिवंक सोदता? तांकां हांव सांगूंक शकता तुमी आतां बऱ्या हितूर भायर येवचे घरांतल्यान आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक, स्वयंपूर्ण करपाक काम मत दिवचें. तुमकां जो उमेदवार सारको दिसता ताका वोट करचें आनी इलेक्ट करचें. आनी आयज हांवें म्हाजें पयलेंच मतदान केलें. खूब अभिमान दिसता. मतदान केंद्रा वयली शिस्त आनी वेवस्था खूब बरी आशिल्ली. म्हाजो एक वोट सुद्दां बदल घडोवपाक शकता हाची प्रत्यक्ष जाणीव आयज केली. आनी म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक मतदार नागरिकान वोट हे करूंकूच जाय. तुवें फर्स्ट टायम वोटींग केलां, कशें दिसलें आनी बॅलेट पेपराचेर वोटींग केलां, कितें सांगतलें आयच्या? माय नेम इज सविता चव्हाण एंड बीइंग अ फर्स्ट न्यू वोटर आय वॉज व्हेरी नर्वस बट आय थिंक where I voted I expect that my vote goes in the right thing. आयज म्हजें पयलेच फावट हांव वोटींग करून येयलां
आणि म्हाका खूब बरें दिसता. आय एम फ्रॉम मानसेवाडी, सो दिस वॉज माय फर्स्ट वोट and it is my privilege to vote for the election for the first time. So आणि खूप लोकांना हांव सांगू शकता की जी अजून घराच्या भायर सरना की तेंच्यांनी येवन आपलो वोट करचो, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट टू इलेक्ट युअर चॉयस कॅन्डिडेट. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी येवन वोट करचें. कशें दिसता तुका वोट करून? आज म्हाका खूब बरें दिसता की हांव मॅच्युअर म्हाका रायट आसा की आपले हेका इलेक्ट करपाक. येस. हांव सदांच चिंत्तालें जेन्ना मम्मी पप्पा वोट करतात तेन्ना म्हाका कित्याक ना. सो आयज हांव 18 जावन मॅच्युअर जावन वोट करता. सो म्हाका खूब बरें दिसता. आय एम व्हेरी हॅपी. तू गिरवडची ती असे. येस. लाटंबारचे जिल्हा पंचायत मतदारसंघातल्या साळ गावात खर पुलीस बंदोबस्त. एका मतदान केंद्राचेर उमेदवाराच्या वावरावयल्यान मातसो बोवाळ जाल्ल्यान पुलीस तैनात. दिवचल तालुक्यात झेडपी वेंचणुकेचे मतदान शांततायेन आणि सुरळीतपणान चालू असतानाच दिवचलच्या लाटंबारसे जिल्हो पंचायत मतदारसंघात साळ ह्या गावात मातसो बोवाळ जाल्ल्याचे कळटा. एक उमेदवार साळ गावातल्या एका पोलिंग स्टेशनाचेर वावुरतालो देखून हो बोवाळ जाल्ल्याचे कळटा. पुलिसेक हे विशीं म्हायती मेळटकीच पुलिसेन त्या उमेदवाराक पोलिंग स्टेशना पासून पयस केलो. तशेंच ह्या पोलिंग स्टेशना पासून कांय अंतराचेर कार्यकर्त्यांचो जमाव आशिल्लो. पुलिसेन ह्या कार्यकर्त्यांक लेगीत थंयसरल्यान पयस केले. ताचे उपरांत साळ गांवांत निर्माण जाल्लो बोवाळ थंड पडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या साळ गांवांत वेंचणुके वयल्यान बोवाळ जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान दनपारा ह्या गांवांत कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्यटनाक लागून रोजगारात वाड जातली. दर एकलो जिल्हा पंचायत वांगडी 400 लोकांक रोजगार दिवंक शकता अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें. तशेंच ह्या अंतर्गत वेगवेगळ्या येवजणीचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटलो अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. टूरिज्म में भी बहुत काम कर सकते हैं. जो भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, गोवा के लोग को काम पर लगाना चाहते हैं, उनका रजिस्टर बना के अंडर रूरल डेवलपमेंट जिला के अंडर ला के वो काम कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि हर एक जिला मेंबर अपने अंडर कम से कम एक 400-500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है हर महीना. एक उनको टारगेट देना है, आप 400 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, 500 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो हर महीना और उनको काम देते जाओ, हर महीना काम देते जाओ. आज ये स्वच्छ भारत का काम 1 महीने के लिए शिंकेरीम से बागा तक अपने सफाई करना है. तो हमारे गोवा के लोग काम कर रहे हैं, क्लीननेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और उनके अकाउंट में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है. ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो हम लोग को आगे ले जाके उनको देना है, लोगों को देना है. तो वो हम लोग जिला के अंडर कर सकते हैं. राज्यात जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे मतदान शेनवारा 5 वरांचेर सोंपलें. शेनवारा सकाळ फुडें दादले बायलां जाणट्यां सयत तृतीयपंथीयांनूय मतदान केलें. तृतीयपंथी गटांतल्या मधु गुप्ता हांणी जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मतदानाचो हक्क बजायलो. सांताक्रूजच्या मतदान केंद्रात मधु गुप्ता हांणी पयले फावट जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या मतदानाचो हक्क बजायलो. बैलेट पेपर पे मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया है. काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुआ मेरा और लोकसभा का भी मैंने दिया है वोट. तो तभी ईवीएम मशीन था, अभी मैंने बैलेट पेपर पे किया है. तो बहुत सारी एक्सपीरियंस सीखने को मिला है. ताकि बैलेट पेपर भी बहुत अच्छी है और अच्छे से किया हमने. और ईवीएम मशीन भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ईवीएम मशीन पे थोड़ा जल्दी होता है और बैलेट पेपर पे थोड़ा टाइम लगता है. थोड़ा मैं कंफ्यूज होने लगी कि कैसे करना है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से किया. वहाँ पे जो लोग भी बैठे बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा. इम्पोर्टेंट तो होना चाहिए. देखो, छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है. और हर किसी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनका वोटिंग कार्ड है सब घर से बाहर निकले और भारी से भारी संख्या में बाहर निकल के वोट करें. काफी सारे हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं जो साउथ गोवा में है, नॉर्थ गोवा में है, मडगांव में, वास्को में है. तो सब लोग आज वोटिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे हैं लेकिन हमने अभी काउंट नहीं किया है, लेकिन काफी सारे हमारे ट्रांसजेंडर है गोवा के अंदर. नहीं, अभी तक तो बढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि SIR का जो फॉर्म हमने भरा था
उसमें भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस था हमें और अच्छा लगा। इस SIR का जो फॉर्म भरा हम लोगों ने बहुत अच्छे से वो फॉर्म को भी हमने फिल किया और आज फाइनली हमें वोटिंग करने का मौका मिला। पावर के बारे में मैं ये कहना चाहती कि ZP का जो इलेक्शन है, जो जिला पंचायत का इलेक्शन है, अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कोई लीडर आता है, जीत के जो कोई लीडर आता है ना, तो किसी जनता के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कहना चाहती हूँ, सबको एक बराबर देखना चाहिए, एक नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबका सुनना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, जो कोई अगर जाता है, कोई आमदार के पास जाता है, MLA के पास जाता है, मिनिस्टर के पास जाता है या सरपंच के पास जाता है, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ काम मैंने किया नहीं है, लेकिन जब मैंने घर बना रही थी तो मैं पंचायत में परमिशन लेने के लिए गई थी, अच्छे से मुझे परमिशन मिला। मेरे को BLO को देख लो, आप काफ़ी अच्छे से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। BLO ने भी बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और उन्होंने मेरा देखा, मतलब कहाँ पे है मेरा, कितने नंबर पे है, तो उन्होंने मुझे निकाल कर फाइनली मुझे वो चिट्ठी दिया और मैं अंदर गई और अच्छे से वोट कर पाई। फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है फॅसिलिटी। सकाळी 8 वरांच्यान गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या मतदानाक नेटान सुरवात जाली। दक्षिण गोंयांत 25 मतदारसंघां खातीर वट्ट 626 मतदान केंद्रांनी मतदानाक सुरवात जाली। दक्षिण गोंयांत वट्ट 115 उमेदवार रिंगणात देविल्ले। पळयात दक्षिण गोंयच्या लोकांची प्रतिक्रिया। पहिली गोष्ट, आयज इलेक्शन आसा, लोकांचो रिस्पॉन्स भरपूर बरो आसा। आतां सांगपा म्हटल्यार लोकांच्या मनान दाखयता की बाबा आमचो जो कमळ आसा तो 100% फुलतलो, पण काही थोड्या लोकांक डेव्हलपमेंटाक मातसो मे बी थोड्यांक राग आसा, पर्सनल राग आसा, म्हणून लोकांनी वायट धरचें न्ही। पण हो बूथ जो आसा आमचो सदांच लीड आसता, ते म्हटल्यार एक सद्या सांगपा म्हटल्यार 1 2 3 बूथ नंबर 1 2 3 हो पोलिंग स्टेशन। सो ह्या बुथाचेर सदांच आमकां BJPक लीड मेळटा। जे वातावरण जर पळयलें न्हू, एब्सोल्युटली इतलें बरें आसा आनी टोटली फायन आसा आनी कसलेच प्रॉब्लेम म्हाका दिसना की ओपोनंट जे आसा सामके भिल्ले आसा। आनी जी 10 वर्सां हांवें जी कामां केला तेजो जो प्रसाद जो आसा, जी पावती आसा, म्हाका निश्चितच वोटर्स म्हाका दितले। म्हजे भाव, म्हजी भयणां, म्हजी जे सपोर्टर्स आसा, जे वेल विशर्स आसा, ते म्हाज्या खातीर दिन रात जी मेहनत तेंच्यांनी केल्ली आहा ती फळाक निश्चितच येतली। As you know, every election is, I call it a festival of democracy, where people express themselves to the ballot. As you know, in Goa, Zilla elections were not taken very seriously, I think, before this. But this particular election, it has generated so much of interest, and rightly so, because Zilla bodies have started to function and function very well in Goa. So that is also an institution which delivers, which does work for the people. So in that direction, I think we have seen very brisk voting as well, large turnout. सो लोकांक हे खबर आसा कितें आहा तें, आनी हे फेस्टीव सिजनान जे पळय इलेक्शनूय हाडलां, लोकांक एक्चुअली हेचेर आनी डॅमेज जालें। बिझनस जो पीक सीजन आहा तो बिझनस पळय डॅमेज जाला। आनी BJPचे कॅन्डिडेट जे आसा, सांकवाड आमी पळयलें आसा की 2-3 कॅन्डिडेट आसा, कोर्ताली असो एक कॅन्डिडेट आसा BJPचो। सो लोकांक खबर आसा की BJP कॅन्डिडेट कोण ते, आनी लोक तांकां घाला धाडपाचें काम ह्या इलेक्शनाक करतले की म्हाका खातीर आसा। की जेन्ना वोट मारतलो हे सगळे मुद्दे धरून एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ गोवा, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑनस्ट टॅक्स पेयर, हांव हे सगळे धरून वॉट डू आय ऑफर टू द पीपल। आयज सकाळच्यान आमी पळयता 8 पासून लोक वोटिंगेक भायर सरल्या
आणि आमच्या जे आमचे बूथ आसा रुमडामळाचे आमचे 7 बूथ हांवें 7 बुथांचेर हांव वचून येयला. पयल्यार खूब लोकांची लायन आहा, लोक वोटींग भायर सरल्या. तशेंच आमच्या दवर्लींत आमी पयल्या 10 बूथ आहा, थंय सुद्दां बरे तरेचे वोटींग चालू आसा. आनी आमचे तिकारपाली 3 बूथ आहा, थंय सुद्दां आमचे बरे तरेचे वोटींग चालू आसा. शांतीनगर आमचे 6 बूथ आहा, ते 6 बुथाचेर बरे वोटींग चालू आसा. म्हाका दिसता की वोटींग ही चडशी BJPची जाता आनी म्हाका 100% खात्री आहा की दवर्ली सीट आमी BJPचे जिखता. तशेंच आमचे नावेलीचे सीट आमी BJPचे जिखता. हांव म्हाका काँग्रेसाची तिकेट दिल्यामू सगळ्या युरी अमित पाटकर ताका थँक्यू म्हणटा आनी आमचो लोकल लिडर मोरिनाकूय थँक्यू म्हणटा की तेज्या आदारा हांव हें फुडें सरों म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून. ही आमगेली भितोरी जिल्हा कॉन्स्टिट्युन्सी पळया न्हू, दॅट इज एक्चुअली काँग्रेस कॉन्स्टिट्युन्सी. आनीक एज द सीट इज रिजर्वड फॉर एन OBC आमी कॅन्डिडेट जे पळय घातलां, शी इज ए क्वॉलिफायड गर्ल. शी इज डन अ BSc इन होम सायन्स आनीक व्हेरी डायनॅमीक. सो वी एक्सपेक्ट हर टू विन हँडसमली. शॉर्ट टायमान आमी जाता ते भाशेन मेरशेनान कवर अप केले, डोर टू डोर कंपेन करपाक. पूण जायती घरां उरले. हांव सदमता तुमी मानून घेतले, कित्याक सगळे घरान पावोंक ना. ताका लागून हांव सदमता तूं मानून घेतले आनी ताका वोट बऱ्या वोटांनी म्हाका दिसता आमचो लोकांचो जो वॉयस आसा, जो लोकांचो एक व्यू आसा, मेरशेनाक जिखोया अशेंच तुमी करचें. आनी म्हाका हांव सदमता तुमी चड वोटांनी ताका निवडून हाडटले म्हणून इतलें सांगून म्हाका सगळें काळजांतल्यान देव बरें कर. आमची लास्ट 20 तारीख येयल्ली आसा आनी आयज हांवें वोटींग केल्लें आसा आनी आयज एक रावंड मारून येयलें हांव. जायते लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. कोणसुआ जायतो लोक भायर सरला, इवन कुवेली पासून लोक जायतो लायनीन रावल्लो आसा. आनी हांव बाकीच्यांकूय मागता सगळ्यांनी अशें वोटिंगाक येवचें, भायर सरचें. तुमचो रायट तो, तुमी वोट करूंकूच जाय. स्थिती एकदम बरी आसा. सगळे लोक भायर सरून आपल्या बुथाचेर वचून लायनी लागून वोट करीत आसात. ओके, हो संकेत आसा लोकांचो की जो लोक आसा तांकां कितें तरी चेंज जाय. ओके, सो ते चेंज करपा लागून लोक उत्सुक प्रतिसाद दिवन लोक भायर सरून वोट कास्ट करतात. तशेंच म्हाका लोकां कडल्यान खूब हें मेळटा, सपोर्ट मेळटा. ते म्हणटात तुजें आमी काम पळयलां, जावं ते देवस्थान जावं बाकीचे सगळे कडेन जे हांव एसोसिएशनाचे जुडलेलो आसा त्या दृश्टीन ते म्हाका म्हणटात यू आर केपेबल टू बिकम अ ZP. सो लोक खूब म्हाका सपोर्ट करतात. लोक भायर सरून आपूण जावन येवन म्हाका सांगतात बाबा आमी तुका ह्या फावटी तुका वोट मारतले म्हणून. गोंयांत शेनवारा जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जाली. सकाळी 8 सावन सांजेच्या 5 वरां मेरेन चलिल्लें मतदान पळयलें जाल्यार पुराय गोंयांत 70.81% मतदान जालें. उत्तर गोंयांत 72.66% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 68.93% मतदान जालें. उत्तर गोंयांतल्यान लाटंबारचे मतदारसंघात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 88.29% मतदान जालें. जाल्यार सगळ्यांत कमी 55.29% मतदान दक्षिण गोंयच्या नावेली मतदारसंघात जालें. कळंगूट पुलीस स्टेशना लागसार शेनवारा उसरा राती स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातात स्कूटर चालक आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्याक गंभीर दुखापत जाली. ह्या दोगांकूय उपचारा खातीर GMCत दाखल केल्यात. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. दुसरे वटेन मडगांव खारेबांद वाठारांत कार चालकाचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कारीचो धक्को बसून पार्क केल्ल्या गाडयांचें व्हड लुकसाण जालें.
10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. श्री शांतादुर्गा फातर्पे कान्नीची वर्सुकी जात्रा 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2025 मजगती जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इश्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा फातर्पे कान्नीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवळाच्या समितीन केलां. जात्रे निमतान 4 दीस भरगच्च कार्यावळींचें आयोजन. पयल्या दिसा सकाळीं श्रींक महाअभिषेक घालतले. रातच्या वेळार विधीपूर्वक नमन आनी 10 वरांचेर शिबिकोत्सवा उपरांत दिंडी घालत श्री शांतादुर्गा फातर्पे कान्नी देवीक चांदीच्या रथात बसयत. रातची आरती प्रसाद जावन खासा 2 अंकी तुफान विनोदी मालवणी नाटक पांडगो इलो रे बाईलो सादर जातले. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. नमस्कार. गोंय मुक्ती दिसाच्या पूर्वसंध्येर हांव गोंयचे बद्दल जेन्ना विचार करपाक बसलो तेन्ना म्हज्या मनान वेगळे वेगळे तरंग आयले. गोंयची सुटके झुजारी, गोंयचे सुटके लढो, ते आतां तातूंत भितर जाल्ली वेगवेगळी परिवर्तनां, तातूंत